आमकां मुख्यमंत्र्या विशीं पूर्ण आदार आसा, मात समाजाचे प्रश्न सुटावे करपाक सोंपेपणान मेळपी मंत्री आमकां मेळचो, देखून हे खातें मुख्यमंत्र्यान गोविंद गावडे कडेन सुपूर्द करचें अशी मागणी उटा संघटनेचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हाणें केल्या। मजगतीं आमचो मुळावो आरक्षणाचो प्रश्न जाचे खातीर आमी फाटल्यो 4 वेंचणुको जाल्यो तरी आजून मेरेन झगडटात ती समस्या प्रधानमंत्र्या मेरेन पावची अशी मुख्यमंत्र्यान मागणी केला। Veerap and Govind Gowde, he may be today minister, but he is the first tribal leader or spokesperson असलो जेणे उग्र आंदोलन करपाक हे जे केल्लें आहे तितूंतलें आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटान कमिशन जालें। ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो समजा बरो परफॉर्मन्स तुमी प्रायम मिनिस्टर तेजो सत्कार करता, गौरव करता, ताजे कडेन ट्रायबल डिपार्टमेंट आमी मागलें कितें की इजी एक्सेस जावचें। जो आज आमचो दर्या खोऱ्यार रावपी जो अनुसूचित जमात जो भाव आसा ताका मेळपा खातीर आमकां इजी एक्सेस आमची समस्या कोणा कडेन मागपाची। ट्रायबल मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे बाब जेन्ना आसलो 5 वर्सां आमकां तेजे अपॉयंटमेंट नासताली, तेजे दार उगडे आसताले, तेजे कॅबिन उगडे आसताले, तेजे आमी आमची भावना आसा ती व्यक्त करताले। आमचे तो मंत्री आसून सुद्दां जेन्ना जेन्ना आमच्यो मिटींग आसतालो तो 100% तेजे अटेंडन्स आसतालो। आमचे बरोबर बसपी, आमचे सुख दुख्खा बरोबर समजून घेवपी असो आमकां ट्रायबल मिनिस्टर आमकां जाय। चीफ मिनिस्टर विशीं आमकां पूर्ण आदर आसा आनी जो आमच्या ट्रायबल लोकांचो जो पेंडींग जे इश्यू आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जायना, 4 इलेक्शन जाले, आमी मागतात की मुख्यमंत्री सुद्दां प्रायम मिनिस्टरान आमची वेदना पावोवच्यो।